दिवचल तालुक्यांतल्या कारापूर सरवण पंचायतीन सत्ता बद्दल जातना तन्वी सावंत हांच्या गळ्यान सरपंच पदाची माळ पडल्या। शुक्रारा जाल्ले वेंचणुकेन तांची बिनविरोध निवड जाली। अस्तंते सरपंच आनी उपसरपंचा सयत विरोधी गटाच्या चारूय पंच वांगड्यांक सरपंच निवडपा खातीर आपयल्ले बसके कडेन तांच्यांनी फाट केली। दत्तप्रसाद खारकांडे हांची सरपंच पदावेल्यान उचलबांगडी केल्या उपरांत कारापूर सरवण पंचायतीचे सरपंच पद रिते जाले। नवीन सरपंच निवडपा खातीर शुक्रारा पंचायत मंडळाची बसका आपयल्ली। हे बसकेक तन्वी सावंत हांचे सयत तांच्या गटाचे 7 पंचवांगडी हजर आशिल्ले। पंचायतीची उदरगत करपाक आपूण वावरतली अशें नवीन सरपंच तन्वी सावंत हांणी सांगले। तन्वी कितें तरी फुडें करतले आनी त्यांच्या विश्वासार तेंच्यांनी म्हाका आयज फुडें काडून सरपंचाची पद दिल्लें आसा। तांकां लागून म्हाजे जे वांगडी आहा तेंचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणून मागता। तशेंच आमी आयज आमकां खूब उमेद दिसता, कारण बाकीची आमची जी महिला येयला तितून म्हाका आनी खूब स्फूर्ती दिसता, कित्याक तांकां बी दिसतालें की तन्वी फुडें सरले सरपंच बसले की खूब कितें तरी करतले म्हणून। तशेंच आमी जी पंचायत जी आमी आसा ती आमची भारतीय जनता पक्षाच्या अंडर चलतली। तशेंच आमी आमचे आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल आमची पंचायत चलयतली आनी जे आमच्या पंचायतीन जे प्रश्न आसा, मेन पयलो प्रश्न म्हणटा तो आमचो गार्बेजीचो आसा। तो गार्बेजचो प्रश्न सुटावो आमी ताबडतोब करतले, कित्याक आयजूच आमी सुरवात केल्ली आहा। सेंट्रल गव्हर्मेंट तर्फे आमकां जी स्कीम आहा तेच्या अंतर्गत आमी MRF शेड उबारतली आनी जे प्रश्न आसा गार्बेजीचे ते ताबडतोब तेजो सुटावो करतली। हाऊस टॅक्स जे आसा ते असेसमेंट मातशी खूब लागलेले आसा, लोकांक खूब त्रास जाल्लो आसा, कित्याक ग्रामसभेन सुद्दां हो प्रश्न येयल्लो पण तेजेर कांयच हे जावंक नासलो, तेजो सुटावो जावंक नासलो। पण हांव म्हाजे जनतेक आश्वासन दिता कारापूर सरवण पंचायतीचे सगळे नागरिकांक की हो जो टॅक्स आसा तो आमी कमी जाता तितलो कमी करपाचे प्रयत्न करतले। त्या पद्दतीन तन्वी आनी ताचे साथीदार सगळे जाण मेळोन तन्वीच्या गळ्यान आयज माळ घातली। खरोखरच भारतीय जनता पार्टी खातीर तेजें योगदान भयंकर खूब आहा आनी हांवें ताका तर प्रत्यक्ष म्हणजे हांव जवळ जवळ 6 फावट निवडून हितून पंचायतीन 7 फावट झेडपी। हांवें तर तन्वीक सारकें जवळून पळयलेलें आसा। पार्टी टिकोवन दवरपाचें काम चडांत चड महिला खातीर केलां तें भायर तन्वी सावंत आनी आयज ताका ती माळ खरोखरच फावा सारकी जाल्ली आसा। आतां निकतेंच ताणें म्हटलेलें आहा की टॅक्स भरमसाट वाडला। खरोखरच जेन्ना हांव म्हणजे खूब फावट निवडिल्या नंतर चडसो लोकांचो संपर्क म्हाका जातालो आनी लोक सदींच सांगी भाई आमचे टॅक्स खूब अवाढव्य जाल्लो आहा, आमच्यान तें भरूं नजो 100च्या जाग्यार 1000 1500 असो टॅक्स करता। सरपंचान खुद्द सांगलेलें आनी तेंच्या सवंगडी वांगड्यांनी सांगलेलें आसा की तो टॅक्स पयल्यान पयले आमी कमी करपाचो घेतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।